Sacramental Raulolia Mogacha Jesu. जेजूक आमी नमस्कार करुया. आनी आमची तकली बागोवन ताचे फुडें आमचे भितरलें सगळें ताच्या हातान घालया. ताचे स्वाधीन करुया. ताका तें एकवटया. ताणें आमचो इतलो मोग केला की तो मोग आमी ह्या वेळार अणभवया. ताचे काळीज म्हजे पासत चुचुरता. तो म्हाका आपले विंगेंत वेंगयता. तो म्हाका आलासरो जावन आसा. जेजू, सगळीं म्हजी चिंतनां तोरीची जी आसात तितलीं, म्हजी भावना वेगवेगळीं आसात तितलीं, रागाची, द्वेशाची, भिरांतीची, गर्वाची, पोजडपणाची, इमटेपणाची, ही सगळी भावना तुका ओपून दिता. आनी थोड्याच देण्याक लागून हांव म्हजी बोडाय दाखयता. ते म्हजे आपलेपण आसा तितलें तुज्या ताब्यांत करता. आनी तूं हांगसर साक्रामेंतान आसाय, तुका हांव बोचता. आमच्या हातान दोळे ताचेर लावन R31 आमी घेवया. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu. Ulpayam ci kalza tuja
Sosnacia sasna Mocia soiba Ailolia Devacia puta Mocia soiba Ailolia Devacia puta Posoyamka tuja jeuna mesa Zaucha kami kori Devachi burgi Posoyamka tuja jeuna mesa Zaucha kami kori Devachi buri Pitu meche Neurolia Sorgi chaudia Pitu meche Neurolia Sorgi chaudia Oso pukelole Otme apche Vegi ubar sambar Kotain tuje Otme amche Vegi ubar samar Kotain tuje Punya rupa Libroria Surgi caraya Punya rupa Libroria Surgi caraya Aja mulia menas lolia kana Olku ami tuja mogaji guna Aja mulia menas lolia kana Olku ami tuja mogaji guna जेजू तुवें आमच्या पासत तुजें जिवीत दिलेलें आसा कित्याक तुजें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत आमचे बरोबर तूं सगलो गरजी येताय तूं जावन आसाय आमचो सुस्कार प्रत्येक सुस्कारांत आमची कूड आनी आमचें मन तूं चलयताय तुजे विरेत आमच्यान जियोंक जायना पूण तुवें आमकां ही स्वतंत्रताय दिल्याय तुका वळखूंक तुजे बरोबर रावंक तुजे बरोबर आमचें जिवीत सारोवंक पूण खूब पाटी आमी आमचे चुस्तुकीत जियोंक लागल्या म्हणटूच
तुका आमी पूर्णपणे विसोत्ता मागीर आमी आमच्याच चिंतनांनी भावनांनी पयले स्वतेर म्हूण न्हय तूं बरे भाशेन चलता पूण मागीर हीच आमची चिंतनां आनी भावना आमकां गुलामपणान दवरतात आनी आमच्यान तातूंतली मागीर भायर सरोंक जायना. कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर आमचे मदें घडोवंक लागता आनी हीच चिंतनां हीच भावना ह्योच चाली आमकां सारकी बोनकुणीत दवरून आमचें जिवीत कासावीस करीत आसता. पूण तूं ह्या सगळ्या आमच्या जिवितांत असले आसाय आनी तूं आमकां तातूंतलो भायर काडूंक कितलेशे प्रयत्न करीत आसताय. आयज जेजू हे सगळें हांव वळखून घेता आनी तुका एकवटोन म्हजें जिवीत हांव सारूंक लागता. जेजूच्या काळजांत आमी उदीक आनी उदीक एकवटोन रावंक ह्या वेळार क्रिस्ताच्या ओतम्या हें गायन आमी आतां घेवया. D25 D25 क्रिस्ताच्या ओतम्या. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका धादोस कर. नानय म्हाका उदकान कणवळाच्या
जेजू, जितलो तूं म्हजो सगळोच जावंक लागताय तेन्ना बाकीचीं सगळीं चिंतनां आनी भावना नपयत जातात. भितरल्यान तुजो अणभव म्हाका घडोवंक लागता आनी ह्या अणभवांत सगळें शांत जावंक लागता. आमकां सगळ्या जाणांक भितरल्यान ही शांती जाय, पूण शांती आमकां फकत तुज्यान दिवंक जाता. संवसार ती आमकां दिवंक शकना म्हूण तुवेंनूच आमकां सांगलां. तुवेंनूच आमकां तें फरमायलां की आमी तुका एकवटोन जितलीं रावतल्या दाक वेलींत जशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक लागतल्या तेन्नाच की तुजें सगळें बरेंपण आमचे अणभव जावंक लागतलेत. जेजूचेर आमचे दोळे लावन सगळीं आमची चिंतनां भावना आवडे चाली सगळें जें आमकां ताच्या ताब्यांत करूंक जाय, जावं आमची मागणी देसावां सगळें ताका आतां आमी सांगया. Yes, Lord Jesus, all my thoughts, all my feelings, everything that there is in me, I surrendered it to you completely. And through this communion with you, I would like to pray not only for myself, but for everyone. Lord, we bring before you Benny D'Souza, Galif Cardozo. Bless them, Lord, and their families. Be with them and guide them
in all the things that they do. We also pray for Jessica Travaso, Cynthia Raposo, Helen Fernandez, Edna Vegas. Bless them, Lord. Be with them. Touch their hearts and minds and give them good health of mind and body. We also pray for Alvin, Pamela Vaz, Maria Dias, Thelma D'Souza, Avina D'Souza, Claudia Costa, Sayona Fernandez. Lord, we also pray for all the victims of the coronavirus. We know that this pandemic has affected us in many ways, be it economically, be it medically, spiritually, and in so many other ways. Be with us, Lord, during these tough times. We also pray for Mark Martis, Maria Magdalena Almeida Evales, Gertrude Fernandez, Tony, Dennis D'Souza. Be with them, Lord, today in all the things that they do. Let your guiding light shine upon them. Similarly, we also keep in mind Jerome Dicuna, Tanya Fernandez, Samuel Colaco, Jen Penn, Dylan Fernandez, Kazmir D'Souza, Maria Fernandez, Francisca Pereira, Xavier Neves, touch them, Lord. Heal them from various ailments that they have. Give them good health and happiness in life. We also thank you, Lord, for all the graces you have bestowed on us. And therefore, Anita Barreto and Clara Antão come to you with thankful hearts for all the graces you have bestowed on them. Similarly, we also pray for Pobrina Falero, Remedios Narona, Joseph Fernandez, Silvia Disa, Sharmila Cardozo. Be their guiding force, Lord, especially during these trying times of the pandemic. And you know the various difficulties that we all have. Heal us, Lord. Give us peace of mind and body.
Lord, you know all our desires, our intentions, even if we don't express, you know it all. And as we spend this time before you, we pour out all these intentions, all these prayers that we have in our hearts, all our difficulties, our troubles, our sufferings. We place them at your feet, Lord. Touch us and heal us. In a special way, Lord, we pray for Philip Jose Pereira, who will be undergoing an operation today for cancer. We also ask you to bless Mrs. Anusia Santan Bardeskar with good health. Lawrence Montero will undergo an operation tomorrow. Be with him, Lord. Touch him and heal him. Soglia संसारा जो तू संभालना Cortandonia tu namaskar Kai tau tuji moima subimasa Lord, we also thank you for the gift of life of Cruz Fernandez. Bless him, Lord, in all the things that he does. Similarly, we also pray for Joaquim Pinto and Felicia Pinto. Be with them, Lord, and heal them. We also pray for Monica and her family. We also pray for John Fernandez, Jismi Jason, Sinita Caldera, Joseph Fernandez,
Adolfo Carvalho, bless them, Lord, and give them good health and peace of mind. Help them as they begin yet another day, doing things for your greater glory, walking on the path which you desire and which you want us to follow. We also pray for Cipriano Mascarenas and his family, Caetano Lobo, Gloria Vaz, Mark Martis, Rosie Menezes, Neri Fernandez. I lift up my eyes to the hills. From where will my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time on and forevermore. We thank you, Lord, for these words that you have given us from Psalm 121. As each day we begin with confidence and trust and hope that you are always walking besides us. You are leading us wherever we are supposed to go. We pray, Lord, that we may continue to have this confidence and trust in you, that we may see you in all the others who we encounter every day, be it our neighbors, be it our colleagues at the workplace, our friends, our companions in schools and colleges. We pray for the gift, Lord, that we may be able to bear witnesses to you, that all our life and our actions may radiate the goodness, the mercy, and the grace which you give to each one of us. There are so many prayers, Lord, which are still deep within our heart. Some prayers which we have not fully expressed. But you know it, Lord. You know everything that is good for me. You know everything that should be done. We place all our trust and confidence in you as we come to you, Lord, and be in your presence.
minha Jesus. Chitão tucação minha Jesus. Bornitão tucação minha Jesus. Denmas tucação minha Jesus. Na warta tucação minha Jesus. Moima tucação minha Jesus. Aleluia, 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 वै जेजू वाखाणणी आनी महिमा तुका. आमी सगळीं जाणां ह्या वेळार तुजे बरोबर हो वेळ साधतना आमच्या काळजांनी तुवें तुज्या मोगाचो उजो पेटयलोय. आमची भावना, आमची चिंतना, आमचें जिवीत तूं बदलूंक लागलाय जेजू. सगळीं जीं आमची इंतेसां आसात तितलीं आमी तुका सांगल्यांत, ओपून दिल्यांत. ती तुवें शास्ती पावयले म्हणून तुका आतांच आर्गां वाखाणणी दिता. कित्याक तूं आमकां केन्नाच दिनासतनाय रावनाय. जें मागता तितलें आनी ताचेकीन सुबेज तूं आमकां दीत आसाय. तुजे बरोबर हो वेळ सारूनच स्वर्गार तशें संवसारांत आमी अणभवलेलें आसा. पूण हे गोठायेन आयच्या दिसा ह्या संवसारांत जियेतना आमचे बरोबर, आमच्या दुसऱ्या बरोबर, तेन्ना हे सगळें जें आमी शिकलेलें आसा तें तुजे उदेशी ताका शांती पाव. आमची बरीं उतरां, आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो, आमची बरी चाल ताका स्फूर्ती दिवं. आनी जितल्यांनी आमचे कडेन मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमी ह्या वेळार तुजे सरशीं हाडटा. तुज्या हातांत तांकां घालता. तूं तांकां वेंगय आनी तांकां सगळें बरेंपण फावो कर.
R35 घेऊया. संसारातल्या वर्त्या साष्टांगीन मान कोरता सोडून दिवन रिती सेवा करून वतोता सैमाचे विषय आमचे घुसपटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सोय मोर्ते विजय दिनार बापाक आमच्या सोय दिवन पोटाक ताच्या मुरगोटून राजांतोना वंदुया वाकानुया उंचोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संसार खातेपणा मांदिवया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा, एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक